कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. इश्टानो, जरी तर हांवें अशें म्हणल्यार साश्टीकार भोवूच उमेदीन कॉमेडी करून तुमकां हांसयता, जाल्यार बार्देसकार कमी ना. बार्देसकार आपल्यो ट्रॅजेडी करून तुमकां रडयता. ह्याच निमतान जेन्ना हांव बार्देसकार हें उतर म्हणटा तेन्ना एका वाठारान जायते कलाकार उत्पन्न जाल्ले अशें म्हज्यान अभिमानान म्हणूं येता. आनी तो वाठार जावन आसा सेंटाक्रूज. सेंटाक्रूज जाका आमी म्हणटा कालाफ्रा. कालाफ्रा गांवान भोवूच कलाकार उत्पन्न जाल्ले आसा, जाणी कोंकणी पालकार आपलो वावर केला आनी तुमी तांकां उमेदीन मानूनय घेतलेले आसा. अशेच दोग कलाकार आयज म्हजे बरोबर आसा, दोगूय कालाफुरचे, पूण तियात्रांनी भरपूर परजळलेले आसा. आमचो पयलो कलाकार बाब रोजारियो बोतेलो, येवकार तुका आमचे कार्यावळीन. ताणें कोंकणी पालकार भरपूर योगदान दिल्लें आसा. जावं कॉम्पिटिशना टायमार कसलोय रोल ताका तूं दी, जावं तो हिरोचो, पायचो, दोतोराचो, कसलोय त्या रोल आपलो बेस बरो करून ताणें तुमच्या मेरेन पावयल्लो आसा. ताका लागून आयज तुमचे भेटेक हांगासर तो आयिल्लो आसा. येवकार आनीक एक पावट तुका. दुसरे सुवातेर ताच्या वांगडा आसा ताचोच गांव भाव बाब मिनिनो मारियो आराउजो, जाणी भोव करून कला अकादमी जी स्पर्धा घडोवन हाडटा, जावं कॉम्पिटिशना टायमार ताचो भरपूर योगदान ताणें दिल्लो आसा. जेन्ना मिनिनो मारियो आराउजो सांताक्रूज हो पोंगोड खेळटा, पोंगोड जेन्ना तियात्र नाचयता, तेन्ना जेन्ना रिजल्टा टायमार हाचें नांव आसोंकूच जाय. ताच्या तियात्रा उद्देशीन ताच्या जायत्याच कलाकारांनी जावं जायतीं कलाकारां जीं तातूंत वावुरता, तांणी तांचो योगदान दिल्लो आसा, तांकां इनामां फावो जाल्लीं आसा. ह्या वावराक आयज हांव ताका म्हजी मान वागयतां आनी आयज म्हजे बरोबर ते तुमचे भेटेक आयिल्लो आसा बाब मिनिनो मारियो आराउजो. येवकार तुका आमचे कार्य. तुमकां येवकार. कशें आसात? एकदम बरें, सारकें फिट एंड फायन. ओके, बोतेल बाब, सोरोड प्रश्न. जसो लोक तुका बोतेल म्हणटा तशें हांवूय तुका आयज बोतेलूच म्हणटा. जाल्यार इतलीं वर्सां कोंकणी पालकार तुवें वावर करून कितें अनुभवला? म्हज्या आंगान जी कळा देवान घातलेली ती हांवें लोकां मुखार दवरल्या आनी लोकांनी ती मानून घेतल्या. देखून हांव देवाक आर्गां दितां आनी लोकांक चड करून सगल्या म्हज्या तियात्र पळयतल्यांक काळजांतान देव बरें करूं. कितलीं वर्सां जालीं तूं तियात्रांनी पालकार आयज आसा? हांव तियात्रान एक्चुली हांव कॉलेजीक ताण सुरवात म्हजी जालेली, पूण मागीर हांव थोडो तेंप गल्फाक गेलो. ओके. 1979 वर्सा ताण म्हजी पालकार कंटिन्युअस वर्सां आसा टील टुडे, आज मेरेन. ओके. कॉलेजीन सावन तुजी सुरवात जाली, पूण तुज्या फॅमिलीन कोण तियात्रीस वो आनी कोण आसले? म्हजे फॅमिलीन म्हजो पाय माय कोण तियात्रीस ना, कोण ना? पूण म्हजे मायचो भाव राफायल आराउज तो एक तियात्रीस आसलो. ओके. सो ताच्या उद्देशी तुका हाड थायल्या ओ तुका तें मोती नासलें की एक ना एक दीस तूं तियात्रीस जातलो? ना, देवान आमकां संवसारान धाडले तेन्ना सगल्या मनशांक एक 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 गुण दिलेलो आसा आनी त्या गुणाचो आमी वापर केलो जाल्यार आमकां येस मेळटा. करेक्ट. मिनिनो मारियो भाव, जायते तियात्र तुवें दिग्दर्शीत केले, जाल्यार तुवें तुजें पयलोच पावल तुजें खंयच्या तियात्रान मारलें, जावं खंयचो तियात्र तुवें हातीन घेयला, खंयचो तियात्र तुवें पयलो बरयलो? म्हजो पयलोच तियात्र एक्सरो हांवें 1978 वर्सा बरयलो. आयज 45 वर्सां सोंपता हांवें तियात्र कॉमर्स केल्यार आनीक हांवें 45 इयर्स फ्रॉम 1978 टू 2023 45 वर्सां कंप्लीट जाता. म्हाका दिसता हांवें तियात्र बरोवपाचो गुण बरे तरेन वापरला, कित्याक म्हाजें बरोवप लोकांनी मानून घेतला आनी त्याच खातीर म्हाका जायतीं इनामांय मेळ्ळ्या. ओके. तूं कसो तियात्रांनी भितर सरलो, जावं पालकाचो मोग तुका कसो लागलो, तुजें नातें आनी तियात्राचें कशें कितें? पयलें बिफोर 1978 आमी आमच्या वाड्यांत तियात्र जायनासलें, पूण आमच्या शेजारो वाडो आमचो सेम वाडो कुजरा वाडो, पूण एक थिंगासर पिटर बार्बोजा म्हूण आसा, तो सदांच आमच्या कपेलाच्या फेस्ताक तियात्र करतालो, वर्सा करतालो आनी तातूंत आमकां भुरग्यांक तितून वांटो घेवंक सहयोग मेळटालो. तो गूण थिंगा वापरून एक दीस हांवें चिंतलें
हांव एक तियात्र बरयतलो म्हणून आनी हांवें एक तियात्र बरोवंक सुरू केलो आनी तेका म्हाका तो तियात्र बरोवंक म्हाका ऑलमोस्ट 2 वर्सां तरी लागल्या. ओके त्या हांव इस्कॉलान शिकतालो आनी इल्लो टायम पास आसा तेन्ना इल्लें बरोवन तियात्र कंप्लीट करतालो. एक तियात्र बरोवपाक तूं जायतेच तुजें योगदान दिता जावं मन लायता सारको परफेक्ट करपाक तियात्र 2 वर्सां लागली. तो पयलोच तियात्र म्हणून म्हाका 2 वर्सां लागली. खंयचो तियात्र? एक सुरो ताच्या फाटल्यान हांवें दुसरो तियात्र नेक्स्ट इयर 1979 तो आहलो मोगयांचो दोंगूर. अशें करून कितले तियात्र तुवें पालकार हाडल्या? आयज पासून हांवें 23 तियात्र बरयल्यात. 23 आनीकूय येवचे आसात? 23 आनी आतां 24वा म्हजो तियात्र आतां फुडल्या कॉम्पिटिशनान सादर जातलो. ओके फुडलें कॉम्पिटिशन आतां लागीं पावलां म्हणटा ताची भासाभास आमी सुरू करुया. पूण ताच्या पयलीं बोतेल बाब तुका विचारूंक सोदता एका एक्टराक सिन्स तूं इतलीं वर्सां तियात्रांनी आसा म्हणटच कितें गरजेचें ट्रेनींग ऑर टॅलंट? दोनूय गरजेची. टॅलंट तर तुज्या आंगान भितर आसाच देवान सगल्यांकूच दिल्या पूण जरी तर ती दापून भितर दवरशी जाल्यार आलशेपणान दापून दवरशी ती थंयच उरता. ती तुवें भायर काडपाक जाय आनी भायर काडली म्हणटच कोण तुका कितें दाखयता कशे तरेन तें करूंक जाय तेन्नाच तुजी टॅलंट फुलता आनी लोकांक मानवता. ओके तुजो जावं तुजें पयलें पावल खंयच्या तियात्रान आसलें? तुका हांव म्हाज्या भुरगेपणी सांगता. करेक्ट. आतांच्या काळार संपर्क साधना उदेशी जायतें मनोरंजन जाता पूण हांव भुरगो आसलो तेन्ना तें मनोरंजन तशें नासलें. आसलें फकत रेडियो आनी तियात्र. ओके टीव्ही तर नासलीच तेन्ना. रेडियो आसले जाल्यार फकत तारवट्यांगेर व्हडल्या दुडवांकरांगेर रेडियो आसताले आनी आमी तांचेर वयताले आनी ती कांतारां तियात्राची पाड ती आयकताले उमेदीन खुशाल जाताले. आतां तियात्र फकत गांवच्या फेस्तांक जातलो आनी मायाच्या म्हयन्यान पवित्र खुर्साची परब जाल्या उपरांत फुरीस आसता सगल्या गांवांनी. त्या गांवांनी परबेच्या समयार भुरगे त्या गांवचे भुरगे एकठांय जावन तियात्र दाखयताले. आतां म्हजे मांयक तियात्र पळोवपाची खूब उमेद आसली आनी आमच्या कुटुंबान आमी म्हजो माय पाय आनी आमी तीग भुरगीं हांव सगळ्यांत ल्हान. म्हजी माय आपल्या सांगाताक तियात्र पळोवंक म्हाका घेवन वताली आनी पळोवन ती खूब खुशाल जाताली. ती खुशाल जाता म्हणून हांव तीक सदांच सांगात दितालो. जशें पळय एक कोड्डाक तर एक कीट लायली जाल्यार तो उजो फांकारता. म्हज्यान म्हणूं येता ही तियात्रपणाची कीट म्हजी मायन म्हज्या भितर घातली आनी आयज ती स्लो स्लो लो लो वाडत गेली. आर्गां दिता म्हज्या जेजूक आनी तशेंच सूख फावो जावंक म्हूण मागता म्हजे मायक. ताचे उदेशी तुका तुज्या दिसपण रिगले. ओके पयलो तियात्र म्हजो फाटलें विसरून. ओके तो बरयल्लो E.M. आराऊज ताणें. आनी फाटल्यान ताच्या फाटल्यान मागीर हांव सेगीत तियात्रांनी नाचत रावलो. पयलो हांव कॉम्पिटिशनांत आसलो. कॉम्पिटिशनान सावन म्हाका कॉम्पिटिशनाचो लोक शाश्टीच्या गांवांनी चड तियात्र जाताले आनी शाश्टीच्या गांवांत तियात्र जाताले म्हणून ते शाश्टीकार कॉम्पिटिशनाक कोणूय नासले. चडशे सगळे हांगचे बार्देसचे तिसवाडचेच लोक कॉम्पिटिशनाक आसतालो हावसफूल जाताले पूण आमची ओळख त्या कडेन पावना नासली. मागीर कितें जालें वन एक्ट प्ले सुरू जाल्यो. वन एक्ट प्ले सुरू जाल्यो हेज्या क्रिस्मसाच्या टायमार आमी सगळ्या गांवांनी भोंवताले. तेन्ना म्हाका मातशें एक्सपोजर मेळ्ळो. पयलो म्हजो एक्सपोजर जालो वेली गांवान. वेली गांवान हांव एक कायदे कोणाक म्हण एक वन एक्ट प्ले करतालो. तेजो दिग्दोसपी बरोवपी स्वर्गीय बाब कांदिदो आराऊज थंयसर हांव दाखयतना त्या हितून म्हाका सदांच बेस्ट एक्टर मेळतालो. म्हणजे नशिबान त्या वन एक्ट प्ले थंय पळोवंक तो फादर नेविलाचो गांव. फादर नेविल त्या तियात्राक येयलो पळोवपाक म्हणजे आमचे वन एक्ट प्ले पळोवंक गेलो आनी म्हाका येवन ताणें शाबासकी दिली. शाबासकी दिल्या उपरांत तेज्या एका पयल्याच तियात्राक आमचे घोराबे कोसबल्यात तेन्ना एका कलाकाराची ताका गरज पडली कित्याक तो कलाकार पावनासलो. ताणें रोखडोच म्हजो उगडास केलो आनी म्हजो अंकल ज्या तियात्रान काम करतालो म्हणून तें सांगलें रोजारियो बोतेलाक तो वखताय तो मला तो आपणाचो बाचो त्या तूं घेवन यो. आतां थंयसर सावन म्हजी कमर्शियल तियात्रान सुरवात स्टार्ट जाली. तेन्ना सावन कितल्या जाणांचे नाचता आजून पासून हांव नाचत रावलो. मागीर म्हाजें कितें एका हांव ज्या एका डायरेक्टरा कडेन काम करता हांव तेच्या बरोबरूच रावता. म्हाका कितलोय तूं ऑफर व्हडलो दी कितलेंय बरें म्हाका दी जेन्ना हांव तेतून कम्फर्टेबल आहा थंयच हांव रावतां. कित्याक अशी एक म्हणणी आसा रोलिंग स्टोन्स गॅदर्स नो मॉस पूण हेजो 2 मिनींग जाता. रोलिंग स्टोन्स गॅदर्स नो मॉस रोलिंग स्टोन्स गोज ऑन रोलिंग but he sees lots of places but when the stone is he stays in one place he gathers more moss that means more experience in his theatre. करेक्ट व्हेरी ट्रू. मी मारे बाब कॉम्पिटिशनाची आमी उलयला म्हणटच आतां
रिसंटली जावं कॉम्पिटिशन येवचें आसात म्हाका दिसता फेब्रुवारीच्या जानेराच्या म्हयन्यान जावचें आसात अशें कितें जाल्यार ए पावट तूं पार्टिसिपेट करता हय ओके ए हांव पावट तियात्र बरोवन तयार दवरला दवरला. डेट केन्ना अनावन्स करतली तेका ओके रावता तू ऑल सेट ऑल सेट ओके म्हाका एक सांग पूण नांव डिस्क्लोज करिना कोण नाका ओके एक सांगशी म्हाका जोरी तूं जेन्ना तूं तियात्र बरयता तेन्ना तूं तुज्या आर्टिस्टाक मोतीन दवरून तियात्र बरयता वो पयलो तियात्र बरयता आनी मागीर आर्टिस्टाक दवरता एक्चुली हांव म्हाजी पयली स्टोरी बरयता हांव आर्टिस्टाक मनान दवरिना आनी मागीर स्टोरी प्रमाणे मागीर हांव आर्टिस्टाक सिलेक्ट करता ओके पूण तुका सोंपेपण मेवता तुका आर्टिस्टा मेवपाक वो तुजी त्याच वाठारांतली आसता आमी आर्टिस्टाक मागीर ते भशेन फॉर्मेशन दिता आनी ताका ते भशेन एक्टींग करपाक हें करता फोर्स करता ओके आनी पूण ते त्याच वाठारांतली आसता काय तूं ना म्हज्या आमच्या कडली वाठारांतले आसता? थोडे आसता बोतेलो म्हाज्या सगळ्या तियात्रांनी आसा ओके पूण चडशे आमचे दुसऱ्या वाड्यातले भुरगे वो इवन भायले केन्नाय आसता ओके सो तो तुज्या वांगडा आसा सदांच आहा. जायती इनामां तुका मेवलेली आसा बोतेलो हांव सदांच हांव पेपरार वाचता जेन्ना स्पर्धा जाता पळय तेन्ना इतली इनामां तुका मेवल्या म्हणटच तुका कशें दिसता जेन्ना तूं एक एक फायट दिता तूं दुसऱ्यांक जाल्यार तुका कशें दिसता पळय सुरवातेक हांव पळय जाल्यार 1979 वर्सान हांव कॉम्पिटिशनाक सुरवात केलेली म्हाका तेन्ना इनामां मेवनासली ओके पूण म्हाका खूब उमेद जाल्ली म्हाका केन्ना मेवतलो म्हाका मेवनासली तेन्ना वर्सां बोलांदली तेन्ना म्हाका ती इनामां घेवपाचो अनुभव मेवलो करेक्ट आनी मागीर इनामां सेगीत तुका सांगचें म्हटल्यार म्हाका 2005, 6, 7 कंटिन्युअस बेस्ट एक्टर एवॉर्ड मेवलो आतां रिसंटली म्हाका जालेल्या कॉम्पिटिशनान 2022 तितूनय म्हाका बेस्ट एक्टर एवॉर्ड मेवलो जायते स्ट्रगल वयता जावं इनाम मेळपाक पूण एके भाशेन अशेंय जाता की सगळे पाट तुका मेवलो म्हणटा थोडे जाण म्हणटा अरे तेकाच मेवता सेटींग कोता अशें जाता कॉम्पिटिशनी जातात तेन्ना तूं कितें म्हणूंक सोदता अशें जेन्ना जाता पळय तेन्ना बिकॉज दॅट इज युअर स्ट्रगल तुजी स्ट्रगल आसता असलें कितें जाता हांव म्हणटा जजीस वेगवेगळे असतात करेक्ट वेगवेगळे जज असतात ते जजमेंट करतात जजमेंट तांचें फायनल जावंक जाय करेक्ट आतां म्हजी कला तेणी पळयली लोकांनी पळयली ताका मानवली देखून म्हाका तांणी इनाम दिलो हांवें ते कडेन मागून घेवंक ना पूण जायते आमचे सिनियर तियात्री म्हणटा तुकाच मेवता मरे तुमकां कितें आयकना तें हांव सांगता तुमी ह्या हितून या मरे पूण जायते आमचे तियात्रीस आसतात पळय ते केन्नाच कॉम्पिटिशनाक भाग घेयना म्हाका जाय तांणी कॉम्पिटिशनाक भाग घेतलेले आनी तांणी म्हाजे भाशेन बेस्ट एक्टर जावचें व्हेरी ट्रू आनी सगळ्यांनी जावंकूच जाय हय रायट मिनीट मारियो बाब जशे परी आतां आमी उलयताली जावं कलाकार जावं तुज्या तियात्रांनी तूं हाडटा सोदून काडटा जाल्यार तुजें डायरेक्शन कोण दिता तूंच दिता तियात्रां सद्याक सदांच म्हणटा की एकेल्यान एकूच बार घेवपाक जाय हांव चडसो बरोवपाचोच बार घेता आनी हांव म्हाज्या डायरेक्शनाक हांव जयेंद्रनाथ हळदणकर हेका चडसो हाडटा आनी ताणें म्हाजे ताणें चडशे तियात्र म्हाजे डायरेक्ट केल्या आनी ताका डायरेक्शनाक खूब एवॉर्डाय मेळ्ळ्या करेक्ट वॉट अबाउट कांत कोण मारता तुजें कांताचे हांव सगळे कांत हांवूच बरयता विथ द ट्युन्स ओके एक तियात्र काडलोच म्हण पूण सायड शो कांतारां आमचे दुसरे काडटा आपले कांतार घेवन येता आपले करता नाल्यार आमचे कांपोज करून दिता आतां म्हज्या तियात्राक आतां फाटले 4-5 तियात्रांक सोको दे सांता क्रुजूच करता ओके सॉंग कंपोजिशन ओके जायती इनामां तुका फावो जाल्ली आसा जाल्यार ही इनामां खंयची जावं तुका तियात्राक जावं तुमच्या तियात्राक इनाम मेवताच हे खंयचे इनाम हांवें 23 तियात्र बरयल्या तातूंतले म्हज्या 9 तियात्रांक फर्स्ट प्रायज मेळ्ळ्या फॉर स्क्रिप्ट रायटींग 9 प्रायज मेळ्ळ्या परत फॉर सेकंड स्क्रिप्ट रायटींग मागीर एक मेळ्ळ्या मेरिट सर्टिफिकेट स्क्रिप्ट आनी 2 मेळ्ळ्या फॉर उत्तेजनाचे पूण म्हाज्या तियात्रांचे परफॉर्मन्साक म्हाका 5 तियात्रांकूच सेकंड प्रायज मेळ्ळा फॉर परफॉर्मन्साक तशेंच 5 तियात्र थर्ड प्रायज अजून पासून हांवें फर्स्ट प्रायज फॉर परफॉर्मन्स घेवंक ना हें अजून हांव घेवपाक झोंपय मारता ओके आनी हातून म्हाका दिसता एटलिस्ट तुजेंय नांव आसतलें जावं तियात्र आनी बेस्ट एक्टर वय ओके मिलिंद बाब एक तियात्र बरयलोच म्हूण जायना पूण त्या तियात्रान जायत्यांच वयता जाल्यार तुमी जायते एक पाटी तुमच्या बोल्सांतले पासून पयशे घालचे पडटा जाल्यार एक तियात्र वो जावं तियात्र म्हज्यान एक विचारूंक जाता तुज्यान की एक तियात्र जरी तर तूं खेळयतलो जाल्यार इज इट जस्ट फॉर लायक टायमपास ओ तुमच्या बोल्सांतले पयशे तुमी मोडटात तातूंत कितलो दिसपेस लागता तियात्र टायमपास म्हूण करिना हांव कितें जालां तियात्र म्हाजें आतां पॅशन जाला जेन्ना पॅशन आसता तेन्ना तुज्या बोल्सांतले कितले पयशे मोडले ते तुका दुखना करेक्ट
आनीक हाचो हिशोब आतांच्या काडला जाल्यार तो बरूच वाडला. तो सांगपाक गरज ना. इट इज मोर देन 1.5 लॅक्स तरी थंय पावतात. कित्याक सगळेच वाडल्या. पयलीं आमी तियात्र करता आसतना विदीन 10,000 जाताले ते, पूण आतां इट इज कितलेच पर्संटेज. केन्ना तरी तुमकां संदी मेळल्या जावं बार्देजा सण भायल्या साश्टी गांवांत तुमचो तियात्र खेळोवपाक? आमचे तियात्र एक 2-3 जाल्या. बाळ्याचो कुसवो जाला, म्हाका नोकरी मेळ्ळी तोय जाला. तशेंच आमच्या तियात्रांक एअर हॉस्टेस तियात्र आमचो बॉम्बे थ्रू आर्ट एंड कल्चरान बँड्रा दाखयला. थ्रू एक तरी परंपरा म्हणटी. तसोच आमचो वयनी मीट 8 थिएटर ऑलिंपिक्स म्हण जाता. थिएटर ऑलिंपिक्स जायत्या गांवांनी पावलेलो आसा, दुसऱ्या हेका पावला. 8 थिएटर ऑलिंपिक्स आमी भोपाल दाखयला. आनीक तशें आमचो कोर्जुये जाला तियात्र जबरदस्ती अंडर गोवा कोंकणी अकॅडमी हाच्या ओके. कशें दिसता जेन्ना तुमी दुसऱ्या एका परफॉर्मन्स दिता पळय तेन्ना दुसऱ्या गांवांनी वचून? तेन्ना ती एकदम उमेद चड आसता आनी जिवूय मातशें सॅटिस्फाय जाता. ओके. बोतेल बाब, जशें परी हांव जाणा की कालाफूरच्या गांवांत लँथन शो जाताले तेन्ना तुमी दोगूय आसताले, जाल्यार ही कितलीं वर्सां जालीं तूं नाचला जावं लँथन शोज? आमी 4 फावट ही पॅशन प्ले केल्या हिंगा धर्मीक दाखोवन. ओके. ती तूंच बरयतालो काय? हांव एकलो बरयनासलो. आमी जॉयंट रायटर्स आसले. पिटर बार्बोसा, जॉन डायस, हांव आनी आमचो कॉन्सेप्ट हें करतालो आंतोन झित गॉमेस म्हणटा. ओके. सो हे आनीकूय जावचें आसत बिकॉज ते बरें दिसताले जेन्ना ते ओले जाताले पळयता. सो कितें येवजण आहा? एक्चुअली आनी एक बरयलेलो आसला आल्फा आनी ओमेगा म्हणून, पूण ताची स्क्रिप्ट रेडी आहा, ताचे लिरिक्स तयार आहा, इवन सॉंग्स रेडी आहा. पूण ताची मातशें इल्ली ही टॅक्निकल सायड व्हेरी हेवी आहा, कॉस्टली आहा. देखून इतले पयशे मोडून तें करून कसलो फायदो अशें लोक म्हणत म्हणून ते मातशें फाटी उरता. ओके. जायते तुमचे येवजण आहा आनी जायतेच तुमी जेन्ना पालकार कितें हाडटा तेन्ना तुमी जायतोच तोकोस घेता, जाल्यार कितली प्रॅक्टीस तुमी मारता? जायतो टायम लागता? 1 म्हयनो 2 म्हयनो केन्ना स्टार्ट जाता? एटलीस्ट 1.5 म्हयनो तरी जावं पडटा. 1.5 म्हयन्या पयलीं. ओके. आनी तुजे प्लॉट्स जावं तुका ती स्टोरी लायन बा खंयची येता? बिकॉज इट्स व्हेरी डिफरंट लायक एवरी टायम वेन वी सी. एक्चुअली हांव न्यूज पेपर चड वाचतात आनी खंयचोय एक इन्सिडेंट म्हाका तर हो सांपडलो लायक टू माय मायंड, हांव तोच नोट करता एंड एवरी टायम ऑन दॅट सब्जेक्ट कितें दुसरें कितें मेवलें जाल्यार ताका एड करून 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 तो आय मेक अ बीग टॉपीक. करेक्ट. ओके. बोतेल बाब, मराठी नाटक केन्ना पळयता तूं? मराठी हांव पळयतां. ओके. सातारतुल्ले कितें घेता? मराठी नाटकान म्हाका जायते शिकोंक मेवता. खरें म्हटल्यार हांव मराठी नाटकां कला अकॅडमीन सोडिनासलो. ओके. जायते शिकोंक मेवता. ओके. ऑलरायट. ओके. जायतेंच तुवें अनुभवला, जायतेंच तुवें आयज आमच्या ऑडियन्साक सांगला, जाल्यार एक कांतार तुज्या तोंडांतल्यान आयकोंक लोक रावतात आसतलो. कांतार हांवें म्हणूंक ना, ओके. पूण कांत म्हटल्यार ओके. एक तियात्रांतलो कांत म्हणून तुका दाखयता. तो तेजे लिरिक्स बाब एल्वीस सिक्वेरान बरयले. ओके. वतान कोडोन पावसान भिजोन ओरी सोमदी राताय झुजोन धंदो हांव कोत्ता म्हणोन चुली रामचे शिस्ता आदोन दोडवाची ओडचोण पडोन दिसामी काडलेत रडोन आतां फाटी पळयनात वळोन कित्याक भुरगीं व्हड जाल्यांत वाडोन आदले परी आतां दोरयांत ना त्या नुस्ते कित्याक कर्तुब मनशाचे जालां आतां नोश्टे आदी नुस्तें सुबेज जावन साऱ्याक मारी बेश्टे देव जाणा फुडाराक आमकां खावूंक पडत उश्टे देव जाणा फुडाराक आमकां खावूंक पडत उश्टे. हो खंयच्या तियात्रांतलो कांत?
हो तियात्रांतलो आमचो रात आनी दीस कॉन्स्टंटीन क्रास्तोचो ओके म्हणजे रिसंटली जाला पावसाच्या ओके तियात्रांतलो एकदम बरो आहा आणि लिरिक्स म्हणजे ते घोस्तान तुवें म्हटला तो होय लिरिक्स बरे लिरिक्स पळयले एल्वीस सिक्वेरान. ओके बोतेल बाब सद्याक आतां कोणाक आसा तूं खंयच्या पंगडा हांव कॉमेडियन डॉमिनिक कॉमेडियन डॉमिनिक होय. ओके कितली वर्सां फ्लायंग किस कितली वर्सां जाली ह्या पंगडा तेच्या पंगडाक हांव जालें तो म्हजो तिसरो तियात्र. तिसरो तियात्र हय. ओके ऑलरायट ऑल द व्हेरी बेस्ट आनी आतां तुवें कांतार म्हटला म्हणटोच ह्यान फुडें आमचो आतां रॅपीड फायर रावंड आसा सो तो घेवंक तुमी दोगूय तयार आसा होय होय ओके ऑलरायट ओके रॅपीड फायर रावंड विथ आमचो बाब बोतेलो तयार आसा होय. ओके अशी एक वस्त कितें जी तुजी लोकांक अजून खबर ना म्हजें मन ओके अशें कितें आसा जें रोखडेंच तुज्या तोंडार हांसो हाडटा कित्याक लागून तूं रोखडोच आसता कितें बरी वस्त दिसती पडली जाल्यार कसली घाताना परत परत आयकोंक तुका बरें दिसता कांतार हांव चडशीं आयकना आयकोना ना ओके तुजो आवडीचो तियात्रांतलो डायलॉग खंयचो म्हाका अशें तियात्रांत जायते आहा सगळेच आवडीचे ओके आतांच्या तियात्रांत कितें डायलॉग आसा डायलॉग ना तो सिंपल तियात्र. ओके ऑलरायट जेन्ना तूं बेकार आसता तेन्ना तूं कितें करता जेन्ना हांव बेकार आसता तेन्ना हांव न्यूजपेपर वाचता. ओके 2023 हें वरोस सोंपत येता जाल्यार तुजें वरोस कसो सोंपयतलो तूं देवाक आर्गां दिवन सोंपयतलो सगळें बरें बरी सावत भलायकी दिली म्हणून. ओके तुजो एक सिक्रेट म्हाका सांग जो आयज पासून कोणाक खबर ना म्हजो सिक्रेट तुका सांगलो जाल्यार तो सगळ्यांक गमतलो. ओके ऑलरायट तुज्या जिवितांत तुका केन्ना तरी दिसला की आपूण सामको झिरो आसलो म्हूण एका टायमार होय आसलो ओके केन्ना तें हांव आसलो जेन्ना हांव ल्हान आसलो पळय तेन्ना पूण जेन्ना वर्सां बरीतली एक्सपिरियन्स मेळ्ळो तेन्ना आतां हांव हिरो हिरो जालो. ओके ऑलरायट जरी तर तूं एक तियात्रीस नासलो जाल्यार तियात्रीस नासलो जाल्यार हांव पाद्री जावपाचो. पाद्री होय ओके तियात्रीस जाल्ल्यान एक एडवांटेज कितें तियात्रीस रोडाचें आसल्यान तियात्र्या वयल्यान आमची जी मॅसेज आसा ती लोकांक दाखोवंक जाता. ओके करेक्ट तूं सकाळीं उठलो म्हणटच तुजें बेड जें आसा तें सारकें करता होय पयलो होय हांव सारकें ओके करतां. तुजें तुज्या बापाय कडल्यान आपणायलो एक गूण कसलो सोत उलय रायट खंयचो रोल करूंक तूं चड एन्जॉय जाता कसलोय रोल हांव करतां ओके आवडीचो रोल असो ना असो आवडीचो रोल ना. ओके जेन्ना तुका एक नेगेटीव कमेंट आयकोंक येता जावं तुज्या एक्टिंगा बाबतींत तेन्ना तूं कितें करता हांव खालती कांय मानून घेता पूण हे नेगेटीव कमेंट्स बरे आसता आनी वायटूय आसता. बरे आसता ते हांव तेजेर बरे आसता तेजेर हांव तेजेर सुदारप करता आनी वायट आसतात थोडे ते जेलसी Correct. कुंडाटकायेन करता तांचेर हांव इग्नोर करता. तुजो वीक पॉयंट वीक पॉयंट म्हजो ना असो कांय म्हाका दिसना. ओके दिसाची सुरवात तूं कशी करता दिसाची सुरवात देवाक आर्गां दिवन मिसाक वचून. ऑलरायट ओके वेल प्लेड बोतेल बाब आतां म्हाका दिसता मिनीट मारी बाब तूं चिंता आसतलो हांव कितें विचारतलें काय करेक्ट ओके सो सिंपल आसा सो तूं तयार आसा तयार ऑलरायट रॅपीड फायर रावंड विथ आमचो बाब मिनीट मारियो आरावजो तयार आसा तयार ओके खंयचे पिरायेचेर तुका गमन आयलें की तूं रायटर जातलो म्हूण 17 ओके तुज्या भुरग्यापण आयलें आवडीचें पुस्तक खंयचें जें तूं गोडे वाचतालो रिजनल फॅन्टसी रोमांस दारूण विगास ओके अशें खंयची एक वस्त आसा जाचेर तुका कितलेंय दुडू मोडूंक पडल्यार तूं केन्नाच दुखी जावचो ना तियात्र बरयतकूच तो लोकां मदें पालकार हाडूंक तुज्या दिसाची सुरवात तूं कशी करता सकाळी उठून देवाक रोजार करप आमोरी करप आनी मागीर मिसाक वचप. ओके तुज्या लागशिल्ली आनी मोगाची तुजो कसो उगडास दोत्तेली अशें तुका दिसता उपरांत जे म्हजे तियात्राचे बुक्स बरयल्यात ते Okay. पळोवन तरी म्हजो गुळा सुत्तलो असो हांव समजता. तूं चड दुखी केन्ना जाता जेन्ना जे कितें बरें पालकार हाडलें तें लोक मानून घेना तेन्ना. खंयची काणी सांगोंक तुका चड आवडटा जेन्ना कोणूय तुका सांगता आपल्याक एक काणी सांग सद्याक काणी ओके काणी सांगना वय वो ना. तियात्रांतल्यो काणयो बरयता. ऑलरायट ओके वय वो ना हातून ती जाप दिवपाची हय. ओके केन्ना तरी तूं एक कॉन्टेस्ट कसलोय जिखला वय वो ना कॉन्टेस्ट सगळे ते कॉम्पिटिशन आहा तितले कॉन्टेस्ट जाले हय, सो जिखला? तितून प्रायज जिखप म्हणल्यार कितलीच तीच स्क्रिप्ट रायटिंगाची प्रायज मेळ्ळा म्हाका. ओके सो वय वय ओके ह्या संवसारान भूत आसा हें तूं बिलीव करता ना ओके एलिसावा टायमार तूं चुकोय नासतना वोट करता जरूर
केन्ना तरी तूं स्टँड अप कॉमेडी ट्राय करतलो प्रयत्न करूंक जाय. अशें कितें आसा जें तुका दिसता संवसारांत करपाचें तुवें उरलां. माझे तियात्राचे म्हाका 50 तरी तियात्र बरोवपाचे. ऑलरायट, ऑल द व्हेरी बेस्ट. तुका तुज्या घोरकान्नीक आनी बायलेक कितें सांगो दिसता? घोरकान्नीक म्हणजे तुगे बायलेक हय. सद्याक म्हाका घरकान्न ना, पूण म्हाजी धूव आहा. दुहा. सो तुका तुजे दुवेक ह्या वेळार कितें सांगो दिसता? ताणें म्हजे भशेन फुडें बरोवप करून सो ते तियात्रांनी आसा? ते नासता तियात्रांनी, पूण सद्याक ते UK आसता आनी पार्टिसिपेट जाता. ओके. तूं कसो रडटा? चडसो म्हज्या रोडा भितरल्यान. ओके. तुज्या आवडीचो तियात्र खंयचो? बळ्याचो कुसवो. ओके. तुवें कितलीं पुस्तकां बरयल्यात? पुस्तकां हांवें तियात्र बरयले, तातूंतल्यान हांवें 19 तियात्रांची पुस्तकां छापल्या. ऑलरायट. ओके. स्क्रिप्ट बरोवंक तुका कितलो टायम लागता? हे 6 म्हयने तरी जाय. 6 म्हयने? हय. एक कॉन्सेप्ट हाडटलो जाल्यार? कॉन्सेप्ट करून कित्याक हांव एवरी डे बसलो ना, आतां कंप्युटर आसता. पयले तियात्रीस घडये बुकार बरयताले आनी ते एक पार्ट फिनीश करताले. पूण आतां कंप्युटर आहा तो इजी जाता, तुज्यान बोगोर वाचता वाचता तुजे डायलॉग्स तुकाच चेंज करूंक मेळटा आनी ते एवरी डे न्यू आयडिया भितर सत्ता. ओके. तुजी भुरग्यापणाली एक संवय जी अजूनय तुका आसा, कसली एक संवय अजूनय आसा तुका? देवाक भिवप. ऑलरायट. ओके. वेल प्लेड. ऑलरायट. ओके. आनी म्हाका दिसता आमचो फुडलो रावंड जो आसा तेवूय तुमी बरे भशेन खेळटले, दुबाव ना. सो शॅल वी स्टार्ट? येस. ओके. ऑलरायट. रीड माय लिप्स विथ आमचो बाब रोजारियो बोतेलो आनी मिनिनो मारियो आरावजो. तयार आसा दोगूय? वय. ओके. आवाजो. होय, वाच. वाचले? ना, ना ना ना, हय. तुकाच वाच. हय. वाचले? वाचले. ओके. अँड युअर टाइम स्टार्ट्स नाव. सांग. कितें रे? सांग रे. लिप सिंग माश वर्ड. मिक्स भाजी माउथ मिक्स भाजी ऍक्शन केला तर ते. मिक्स भाजी जॉब मिक्स भाजी पाव भाजी पाव. करेक्ट. त्याच्या पहिले उतार आहा. सांग. मिक्स वळण सांग आता. मिक्स भाजी पाव. मिक्स भाजी पाव. लागी आलो तू. हय. ओके. सेकंड वन. ओके. Okay. And your time starts now. 30 seconds असा. Start. सोने बुंगता बुक बुक बुक. कोण? सोनो बुंगता बुक बुक बुक. Correct. All right. Okay. Well done. Okay. आता पोवया तो कितलो बरो आसा तो येवपाक. All right. All right. Start. पोली चिटका. वाचले? होय. Okay. And your time starts now. 30 seconds आहा. हेडलाईट पिकी जाता. आणि का? लाईट हेडलाईट रस्त्यार पिकी जाता. करेक्ट. लागी हा पुटू आणि काय एक्स्ट्रा उतार गायला तिंगा. ते रस्त्यार किती ते? रस्त्यार लाईट पिकी जाता. करेक्ट. हा एक उतार गायला ते असं तू रायटर म्हणून जाता आम्ही. ओके. सेकंड वन. Okay. And your time starts now. तुफान वादळ सांग.
झाडां उमटोन पडले ऑलराइट ओके वेल डन पयली तुफानान म्हणलें मागीर रावलो तुवें म्हणलें पूण तरी पूण यू गॉट इट वेल प्लेड ऑलराइट इट्स टाइम टू से गुड बाय आदियोस आनी निमणे वातेर तुमकां दोगांयकूय हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी हांगासर आयले तुमचो मोलादीक वेळ काडून हांगासर आयले आनी आमकां एक संदी दिली तुमची मुलाखत घेवंक म्हूण काळजांतान तुमकां दोगांयकूय देव बरें करूं म्हणटा तुमकांय देव बरें करूं आनी सगळे म्हजे राउंड्स बरे केवले म्हूण ही प्रुडंट मिडियाच्या नांवान एक ल्हानशी भेट मोतेल बाबी तुका देव बरें आनी करूं. मिनू मारे बाबी तुका या तुमच्या प्रुडंट मिडिया माध्यमांतल्यान तुम्ही आमच्या असल्या कलाकारांची ओळख सगळ्यांक पावयता म्हणून प्रुडंट मिडियाक हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी तुका कांतिता बाय तुवें आमकां आमंत्रण हांगा दिलें आमकां आपयलें म्हणून तुकाय देव बरें करूं. देव बरें करूं. तुमकां सगल्यांक आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा. आज गोंयांत डिझेलाच्या धुंवराक लागून कितलेशेच प्रदूषण वाडलां. हवेन वाडलेल्या कार्बनाक लागून लोकांक श्वास घेवपाक त्रास जाता. अरे डिस्टर्ब करू नाका रे राम असो. जशे व्हडल्या व्हडल्या शहरांनी प्रदूषणाचो लेवल वाडला तशी दुयेंसांय वाडल्या. अशीच परिस्थिती आमच्या गोंयांतूय येतली काय असो सगळ्यांक भंय पडला. अरे बस येता. अरे बस येतली जाल्यार गोंग 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 करून आवाज करतली. पेरे 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 करून हॉर्न मारतली. कळ्ळें मरे. हे कितें रे आवाज ना तो ना हुंगरय ना कसलो चमत्कार. चमत्कार न्ही गोंय सरकार पोल्युशन फ्री इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसीस धांवतात गोंयच्या रस्त्यार. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्यो ई बसीस विथ फुल्ली एअर कंडिशन 40 सिटिंग कॅपॅसिटी USB सॉकेट्स रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टम आणि प्रवाशांच्या सुरक्षे खातीर एमर्जन्सी बटन. कदंबा बसी आमकां जितल्यो फॅसिलिटीज दितात तितल्योच फॅसिलिटीज माझी बस ह्या स्किमी अंतर्गत जवळ जवळ 25 प्रायव्हेट बसी आमकां दितात. म्हणजे स्टुडंट्सांक कन्सेशन, सिनियर सिटीजन्सांक कन्सेशन आणि कॅन्सर पेशंट्सांक फ्री ट्रॅव्हल. इतलेंच न्ही प्रायव्हेट बस ओनराक सुद्दां ह्या स्किमींतल्यान खूब आदार मेळटा. आ करून कितें पळयता आतां उलय. आता किती उलो भिवपाची सोड आता उलोवपाची गरज ना. शुद्ध श्वास आरोग्यदायी प्रवास आरोग्याची हमी गोंय सरकार पडचो ना खंयच कमी.